Ê, có tâm thủ chứ đang ở đâu chờ? Ada vô bị bài đúng chưa? No result. No result. Do. It's nothing. Wait for another day. मेडिकल तेका कॉर्पोरेट करूंक जाय बाकीचे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता कॉर्पोरेट करता पाटियो रे यो व्हाट या सारकें फाटल्यान मेल्लें हो फुडें मेल्लो बेश्टो बरें बरें आतां गरजे हाय कितें तितलेंच सांगता आतां आमी सगळे प्रेसिडेंट आनी गजानन सावंत जाका मार लागिल्लो तो वचून पुलिसांक मेळ्ळे एसपी कडेन बैठक केली आनी ताजें आतां स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग चालू आसा सो तो सांगता त्या प्रमाणे इट इज बींग रिकॉर्डेड इन द ऑफिस आतां फुडली कारवाई कितें करता तें पळोवपाक जाय नेक्स्ट कारवाई शूड बी अरेस्ट एंड सस्पेन्शन ऑफ दॅट ऑफिसर आनी कोणाचेर जर 307 आशिल्लो तो इतल्यान भितर बसयल्लो आतां बिकॉज इट इज पुलीस ऑफिसर दे आर प्रोटेक्टींग अशें सगळ्यांचें म्हणणें आहा सो लेट अस सी फुडें कशें वता तें आतां तेजें स्टेटमेंट जावनी आनी ताची पयली तुमी ताची परिस्थिती पळया ताका तोंड उगडूंक येना अजून सुद्दां तुमी डिसायड करा ताका ताजेर मातसो व्हिडिओ घाला आनी पळया ताका तोंड सुद्दां उगडूंक येना गजाननाक अशी परिस्थिती आतां 5 दीस जाले आता तुम्ही कोणा डिवायस स्पीक त्याने किती सांगला ताणें सांगलें आतां आमी सगळे अलॉट केल्या म्हणटा तो कंप्लेंट दुसऱ्या 3 FIR आसा ते 3 PIंक अलॉट केल्या PI म्हणजे दॅट रँक ऑफ अ PI अलॉट जाल्या सो आमचें एक्सपेक्टेशन आसा काय इमिजिएटली आतां तो म्हणटालो एसपीचो डिफेन्स वॉज की फक्त कंप्लेंट फायल जाल्यार स्टेटमेंट जावना म्हणून सो आतां स्टेटमेंट जाली न्हय सो आफ्टर स्टेटमेंट वेन द विक्टीम गिव्ह स्टेटमेंट दॅट स्टेटमेंट इज इनफ इवन फॉर कन्विक्शन अंडर 307 अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट मागीर तुजें अदर एक्स्ट्रा एविडन्स आसपाक जाय बीन तें गजाल वेगळी report has come which says that there is a fracture in the jaw. So now the stage is he has come to know from the victim that this is the status. So next step should be arrest and suspension as demanded by us. Okay, thank you. आणि आता त्यांची फॅमिलीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या पुलिसीची त्यांच्यानी कितें म्हटलां की एडवोकेटान पयलीं अटॅक केलो आनी we are not interested in that injury caused to him is of grievous nature there is a medical report and there is a complaint filed FIR is registered and it is of 307 तुम्ही मातसो तो व्हिडिओ पळया आणि यू डिसायड 4 कॉप्स वर्सीस 1 सिंगल पर्सन कितें जालां ते व्हिडिओचेर आमी कितें सांगता तें सांगता तें पळोवं नाका व्हिडिओ पळय आनी ताका कसो कुत्र्या सारको ट्रीट केला तें पळया ताचेर तुमकां कळटलें आमी कितें म्हणटा आनी मार कोणाक लागला पुलिसाक मार लागला काय गजाननाक मार लागला हॉस्पिटलांत 3 दीस कोण गजानन आशिल्लो काय पुलीस आशिल्लो हे दॅट शोज क्लियरली फ्रॅक्चर कोणाक आसा गजाननाक आसा 4 वर्सीस 1 जाला तें आणि तो ओगी म्हणून ताका धरून थंय भायर पळटा तो दिसता तो ही इज ट्रायंग टू सेव इन द व्हिडिओ तुम्ही तो व्हिडिओ आतां एज इन्व्हेस्टिगेशन जाला त्या व्हिडिओचेर तुम्ही तो हे करा पब्लिश करा आणि ताचेर पब्लिकेक डिसायड करून कोण धांवता आणि कोणाक धरला आणि कसो बडयला ते दिसता त्या व्हिडिओन पार्टली आता तुम्ही रावतले हय बरेच जायसर We want justice! 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 संतोष एक काम कर सांगतो म्हटलं त्याच्या ए तू मला काय झालं पुढे विचार ते तारे
we are there direct. There is What is the out of So yeah, Russia. If we go like this, we have to go today itself. Watch crowd, you know. Emo mare. उडून झाल्या मारते का अरे का रे I do not have evidence to go against and take future action. So, Gajanana's statement is being recorded. Now, once statement of the victim is taken down, the next step is arrest or suspension of the involved person. We have decided that we have gathered here, the statement is being recorded. After a few minutes, I think the decision is taken that we should go to the CM's house, official residence. Yes. All of us. Because the pressure exerted here appears that it is not enough for us. So let us take it a step further and we will proceed from here to the CM's house and ask for justice. It will be a peaceful protest without any incident. सीएमच्या घरा भेटलं का ये बात